सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयलां देवाक अर्गां दिवन सावियो आनी एझलिंडा काल्देरा. तशेंच मागता सुपून गेल्ल्या मारिया इस्परांसा फेर्नांडीसाच्या आत्म्याक म्हयन्याचो आमी उगडास करता. हे आमचे भयणीक सासणाचें जिवीत आमी मागुया. आयच्या दिसाक आपल्याच्या जल्माचे दीस समरुमता सावियो काल्देरा. पयलो जल्माचो दीस समरुमता आज्रियल फ्लोरिंडा फेर्नांडीस, जुली फेर्नांडीस आनी विन्सी फेर्नांडीस. हे आमच्या भाव भयणां पासत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. स्टानो, आमी जावन आसा देवाची मालगोडी. ताणें विचून काडलेली पोरसांतली आमी ताची भुरगीं आनी तो रावता. आमी सदांच ताचे बरोबर जिवूंक ताच्या सांगाताक आमी रावूंक आनी ताचो वावर ह्या संवसारांत आमी करूंक. आनी साबार फावटी आमच्या मनान आमी वायटो बी हाडला आनी देवचाराचो वावर आमी केला. देवाचो वावर आमी फुडें व्हरूंक ना म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. बोगसणें मागून म्हणुया. हांव पातकी सोदता देवा आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बायग्यो सदांच साकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सोर पदवीदारा सासणाच्या देवा, जेजूच्या कोश्टा मनाचो संभ्रम फावो त्या मनान करूंक तुजें बोगसणें आमी जोडूंक पावूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इजाईयस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जुव्यानो म्हजें आयकून घेयात, पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दियात. हांव जल्मुचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. म्हजे आवयच्या कुसव्यांतून ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. तरसादी सारकें ताणें म्हजें तोंड केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेन म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलोल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यांत लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हळें, तूं म्हजो चाकर, तूं म्हाका व्हडवीक हाडटलोय. पूण हांव असो चिंतालों, हांव निर्फोळी वावुरलों.
बेश्टोच हांवें सगळो म्हजो जीव जोरोयलो, तरी आसतना सर्वेस्पोर म्हजें होक सांबाळटालो आनी देवाच्या हातांत आसलें म्हजें इनाम. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो. म्हजें बोळ म्हळ्यार म्हजो देवूच. हांवें ताची सेवा करूंक, जाकोबाक ताचे शीं परतून हाडूंक, इज्रायल पोरचेक नव्यान ताका एकठांय करूंक, म्हजे आवयच्या कुसव्यांत सर्वेस्परान म्हाका आकारलो. तर होच सर्वेस्पोर म्हाका आतां म्हणटा, तुवें म्हजी सेवा केल्यार पुरो ना, जाकोबाचीं कुळां नव्यान उपजयल्यार पुरो ना, इज्रायलाच्या उरलोल्या लोकांक परतून हाडल्यार पावो ना. पूण प्रितुमेच्या शिमापर्यान म्हजी सोडवण पावोवचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलों. देवाचें उतर हें. देवाचे ओळखार. आमचो जबाब, म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. सगळीं म्हणुया, म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. तुका शरणा येता सर्वेस्परा, म्हाका कदींच फटोवंक दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय, म्हाका निवार. म्हाका चीत दिवन आयक, म्हजें तारण कर. जबाब, म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. सर्वेस्परा, म्हजें खडप जा, म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें खडप, म्हजो किल्लो. देवा, म्हज्या नुस्त्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब, म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दोनया, तूं एकलोच म्हजो बोरवांसो. म्हजे तरणे पिरायेर ताण तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मांतान तुजेरूच पातयोन आयलां. आवयच्या कुसव्यांसून तूं म्हाका राखताय. जबाब, म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दिसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजयतलें. देवा, म्हजे तरणे पिरायेर ताण तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यान तुज्या अचोरयांचें हांव वर्णन करीत आयलां. जबाब, म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. उद्गार. नोमान आमच्या राया, तूं बापाक खालतो जालोय. शांत मेंढऱ्याक मारूंक व्हरतात तसो तुका खुर्सार मारूंक व्हेलो. सर्वेस्व तुमचे सोबे आसो. जुआ परमोडे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेवणाक बसलेले आसतना जेजू कोंती बरी जालो आनी हाची गोवाय दिवंक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां सच सांगतां, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेतलो. तो कोणाची खबर करता गाय म्हूण दुबावून सीस एकामेकाक पळोवंक लागले. ताच्या सिसा मदलो एकलो जेजू मोग करी तो जेजूच्या हड्ड्याक तेकून आसलो. देखून सिमा पेद्रून ताका कोणा करून म्हणलें, तो कोणाची खबर करता? ताणें आपली तोकली जेजूच्या हड्ड्यार बागोवन ताका म्हणलें, सायबा, तो कोण? जेजून प्रतिपाळ केलो, जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दितलो तोच तो. आनी उंड्याचो कुडको बुडोवन दिवन ताणें जुदासाक सिमा इस्करातीच्या पुताक दिलो. उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. जेजून ताका म्हणलें, तूं करूंक वेताय तें बेगीच कर. कित्या पासत ताणें अशें ताका म्हणलें हें जेवणाक बसलेल्या दुसऱ्या कोणाकूच समजूंक ना. जुदासा लागीं पोंगटेची गांठ आसली. देखून पोरबेक आमकां गरजेचें तें घे वो गरीबांक कितेंय घाल. अशें जेजू ताका म्हणटा म्हूण कांय जाणांक दिसलें. म्हणटूच उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत तो रोखडोच भायर सरून गेलो. रात जाल्ली. तो भायर बेतोच जेजून म्हणलें,
आतां मनशाच्या पुताक मोहिमा मेळ्ळी आनी ताचे सवें देवाक मोहिमा मेळ्ळी. देवाक ताची सवें मोहिमा मेळ्ळी जाल्यार देवूय ताका आपणा सवें मोहिमा दितलो आनी रोखडोच तो मोहिमेवंत करतलो. म्हज्या सोपुल्ल्या भुरग्यांनो, आनीक थोडोच वेळ तुमचे सांगाती आसा. तुमी म्हाका सोदतल्यात, पूण जशें हांवें जुदेवांक सांगलां, जंय हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जायना. सिमा पेद्रून ताका म्हणलें, सायबा, तूं खंय वेताय? जेजून प्रतिपाळ केलो, हांव वेतां थंय तूं आतां येवंक शकना, पूण मागीर येतलोय. पेद्रून ताका विचारलें, सायबा, कित्याक हांव तुजे फाटल्यान आतां येवंक शकना? तुजे पासत हांव म्हजो जीव दिवंक तयार. जेजून जबाब दिलो, होय, म्हजे पासत तूं जीव दिवंक तयार आसाय? हांव तुका सोच सांगता, कोंब्यान 7 घालच्या आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखांडी तुका क्रिस्ता. मोगाच्यानो, हाचें वाचप आमच्या दोळ्यां मुखार आमच्या आपोवण्याची आनी आमच्या कार्याची आमकां उगडास कोत्ता. पयल्या वाचपान आमी पळयता इसायास प्रवादी पोरजांक सांगता की देवान आपल्याक वेंचून काडला, आवयच्या कुसव्यान तावन आकारला, प्रवादी कसो नेमला आनी हो वावर करूंक म्हाका ताणें धाडला. आनी हो वावर करता आसतना देव म्हज्या सांगाताक आसा, तो म्हाका तेंको दिता, तो म्हाका आदार दिता, म्हजे बरोबर आसा हें तो वळखून घेता. आपल्याचें कार्य, आपल्याचें आपोवणें देवान हें म्हाका फावो केलां म्हूण तो वळखून घेता आनी आपल्याचो वावर बेस बरो करूंक तो वावुरता. जेजूनय आपल्याच्या शिसांक आपोवणें दिल्लें, ताचे बरोबर सीस भोंवताले आसताले, ताणें वेंचून काडलोले ते 12 अपोस्तल. आनी आयज ह्या वाचपान आमी आयकलां निमाणें जेवण करता आसतना ताचे बरोबर ते आसले. तांकांय आपोवणें दिल्लें आनी तांकांय कार्य आसलें. पूण जुदासाच्या जिविताचेर आमी लक्ष घालता आसतना कितें करता तो आमी पळयलां. देवाचें कार्य आसा तें सोडटा आनी देंवचाराच्यो मांडण्यो आनी चिंतना आपल्याच्या मनान बाळगिता. जेजू बरोबर खाता पियेता, ताच्या बरोबर जेवणाक आसता, ताच्या सांगाताक आसता, पूण देंवचाराची चिंतना आनी मांडण्यो आपल्याच्या मनान बाळगून जेजूक विकून दिवंक तयार जाता. इश्टानो, आमी ताची भुरगीं, देवाची मोगाची भुरगीं. ताणें आमकांय विचून काडल्यात, ताणें आमकांय सगल्यांक कार्य दिलोलें आसा, ताणें आमकांय आपोवणें दिलोलें आसा. हो जेजू आपल्याच्या जेवणान आमकांय वांटो दिता. दर मिसाचे बेटेन होच उंडो आमकां मोडून दिता. म्हजी चिंतना आनी म्हजो वावर कितें काय? हांवूय जुदासा सारको जाता काय? हांवूय म्हज्या मनान सगलें वायट बाळगिता काय आनी असलेंच करूंक हांव आशेतां? हाच्या दिसाक ह्या प्रस्नाचेर आमी नियाळ करता आसतना जण एकल्यान आपल्याचें कार्य, आपल्याचें आपोवणें वळखून घेवंक आमकां सगल्यांक आदार मागुया. बेटोनीचे वेलार गायोन गावया. मातयेचे भांगार करूं. C24 पेज 38. C24 पेज 38. Shock that you
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदारा देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. दयाळ बापा, तुज्या कुटुंबाचे बलिदानाचेर तुजी काकळुतीची दिश्ट घाल. खोस सोसूंक आमचे खातीर मेल्ल्या जेजू कडेन गुटा रुपान आमी आतां एकवटूंक हो एकवट दिसान दीस वाडूंक आमच्या पुनर्जिवंतपणाच्या दिसाक सुपूर्ण जावं म्हूण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराक बारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सौर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सौर काळें सोताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताच्या जिवी दितल्या मरणाचे आनी वैभवी पुनर्जिवंतपणाचे पवित्र दीस लागीं पावले. सैतानाच्या गोरवाचे ताणें जैत वेलें आनी आमचें तारण ताणें केलें. ही वर्ती घोडितां सोडवणीची आमी भोगतीन समजता ह्या दिसांनी. देखून जेजू वरवीं देवदूतांचो दोलबार संतोशान भरून तुजे मुखार निरोंतरी तुका वाकाणटा सरकार. ताचे वाकाणणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दिणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मुडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुटले. हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच भरी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी मुटले. तुमी समेस घेयात आनी आपलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत, पातकांचें बोक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो जबाब दिवन आमी बाबाताचो गुरपूर घटुया. सोम्या जेजू, आमी हो उंडो खाता आनी कासितले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येयसोर आमी तुजें मरण परगोडटा.
बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सणूची काळ सकाळ समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडान रगो शेवतल्या आमा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाक, फिलीप नेरे आमच्या कोवळी बापाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसुडीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगती, बागेवन सुसे तिचो पोती, बागेवन धर्म दोता, बागेवन सुसे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांट दी. तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमकां दिल्ल्या वावराचो आमी उगडास करूं. देवाची मोगाची पाटलावदारां आमी सांगू. आमच्या मनांनी आमच्या काळजांनी बरीं चिंतनां आमी हाडूंक देवाचो मोग आमच्या जिवितान आमी नियाळूंक आनी तो दुसऱ्यांक परगटूंक आदार मागून जेजून शिकयलेले मागणे आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या चे नांव पविसा चे रायज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां तांणी पडून दिवं नाका पूण वायटांनी आमकां निवार. देवा आमकां सगल्यांक वायटांनी पातकांनी ताळल्यांनी निवार. दया करून ह्या जिवितान घोटाय सवस्काय भलायकी पेकोवणी आमकां दी सुरींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बावाटान बोरवाशान अंतरेकता तर आमकां तुजे उद्धार काकलुतीन सोर पातकांनी सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. जेजून आमच्या सुम्यान आपल्याच्या सांग शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती दिता आनी म्हणटा तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जे दराच बोट चलयता सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचेय सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. हो तो जो जेजू आमचो सर्वंडार उण्याचे म्हणणेन आमकां तो वांटो दिता. ह्या सोम्याक सगल्या विस्वासान बावाटान शेवता ती सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण एकाच तरान म्हाका भलायकी मेवतली. कोमण्याच्या वेलार गायोन गावया मोजे मास कोरेकान D30 पेज 63 D30 पेज 63.
आमचे मासू खोरे घाल जागून पडे याद करचो तांचो तुमच्या लग्नांत बघूया मोच्या रोगांत तांचो तुमच्या लग्नांत बघूया मोच्या रोगांत आमचे काळीज काळीज सोंगयता जेजू तुका आवडेता तुजी वाट पळोयत पळोयत आसा तुका घेवन खोशी जाता आमचे काळीज काळीज सोंगयता जेजू तुका आवडेता तुजी वाट पळोयत पळोयत आसा तुका घेवन खोशी जाता उभी रावया प्रार्थुया कोणवळ्या बापा आमच्या आत्मीक उदार पसणाक तूं आमकां जेजूचें मांस आनी रगत दिताय हे सोडवणेचे देणें घेवन आमी आतां दादोशी जाल्या ताचे वरवीं स्वर्गांत तुज्या सासणीक जिवितान आमकां वांटो दी म्हूण मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. सर्वेस्व तुमचे सोबे आसूं तुमचे सगळे आसूं सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडोवकार शेवटाक गायोन गावया जेजू मोज्या तुजेर हांव पातयेता I9 पेज 119 I9 पेज 119 Jesus.